हॅलो गायज, कशा आहात तुम्ही सगळी जणा? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली. तर न्ही आता आमी देवळान वचपाची आहा. आयज वसंत पुजा आसा आमचे थंय भूमिपुरुषाचें देवूळ आसा. तितून आमचे थंय वसंत पुजा सेलिब्रेट करता. खबर ना तुमकां खबर आसतली वा ना ती, बट आमचे थंय तरी ते करता आनी एवरी वर्सा ते करता. ती अजून जावन आशिल्ली, आमकां दिसलें ती जाल्ली म्हणून, बट ते अशें वसंत पुजा म्हणल्यार न्ही अशी माराण बी मिन्स फायरवर्क बी भरपूर लायता आनी फ्रुट्स बीन दिता अशें तशें दिता. सो ते रातचें आसता. बट ते पयलीं न्ही आमी एक रामाचें मंदीर आसा तें आमकां खबर नासलें, बट आमकां ते सांगलें आमचेच थंयसरल्या कोणी. सो आमी थंय बी आयज वयतली आनी मागीर थंय वसंत पुजा जॉयन करतली. सो आतां आमी तुमकां मेळटा रेडी जावन. तो पर्यंत आमी हें पिता चॉकलेट हेझलनट मेळटा तुमकां, आमचें फेवरेट. सो मागीर तुमकां मेळटा भायर सर. तर गायज आमी रेडी जाल्ली आसा. आतां आमी थंय वयता, मागीर तुमकां आमी डायरेक्ट देवळान मेळटली. ते देवळान रामाच्या, आनी मागीर आमी तेजे कडेन वसंत पुजा आहा पळय थंय आमी मागीर मेळटली, मागीर वयतली. आतां सद्या आमी ते देवळान वयता. चलात तर, बाय बाय. तर आमी न्ही वयता ऑन द वे आसा काळखाराची. मदीं कितें ना बरें दिसना. कॅमेरा चढ. हांगासर आतां न्हू भजन स्टार्ट आशिल्लें. आमी आतां थोडे वेळ बसतले. हो बस प्रसाद मेळ्ळो तो आतां आमी खाता. आमी केन्ना पावूंक नाशिल्लीं ह्या देवळान. आमच्या खातीर न्ही हें फर्स्ट टायम फोंड्या चडशी आसता, बट आमकां कांयच खबर नासलें. बट कोण तरी सांगलें, सो आमी तुमी बी एकदां विजीट करा जर फोंड्याची आमचे व्लॉग पळयता. कॉफी बी दिली आमकां. एक्चुली न्हू तें भजन जाले उपरांत तांकां ते उसळ आनी च्या बी दिता आसतली, आनी आमी तेन्नाच येयली, सो आमकांय बी दिलें. आमी एक्चुली मिल्क टी भजन चलता, भजन जाता आनी तें मुखार आरती जातली. सो आमी म्हणटा की आरती जावन मागीर आमी या. सो ती आरती आमी तुमकां दाखयता. थांजून मागायता आरती. आतां एक्चुली 8:30 जाल्या, तरी 9 जाली, 9:15 जाल्या, तरी पूण तुमचें भजन स्टार्ट आसा. आमकां आरती आवडटा भजनाची. पळयता कशें कितें आमी दाखयता. मागीर आमी थंय स्टार्ट जातलें आसता. तर
हांगासर भजन जालें, आरती जाल्यो आनी आमी ते सगळे अटेंड केले आनी बरें दिसलें. आतां 9:30 जाल्ली आसा आनी मागीर आमी वयतली आमचे थंयचे कडेन आमची वसंत पुजा आमचे थंय लागीं देवळान वसंत पुजा जातली थंय अजुनूय सोंपना म्हणल्यार आतां ती प्रसाद कितें तरी दिवपाचो उरला सो ते आमकां दिवन जातकीर मागीर आमी मागीर आतां आमी तुमकां ते देवळान आतां हांगासर प्रसाद दिता पळय हांव. तर हांगासर प्रसाद घेवपाक आमकां दिसलेलें कितें एकल्याक घेवन वाडटलें बट तशें तरी करिना. लायन केल्या दाखयता हांगासर लायन आसा. पळया तेंच्यांनी न्ही अशी पिशवी बी दिल्या सो पिशवी घेवपाची आनी मागीर तो प्रसाद घेवपाचो. हें न्ही आमी फर्स्ट टायम पळयलां अशें बट बरें दिसता युनीक स्टायल कशी बरें दिसता हांसपाक येता आनी हांसपाक बी येता. हें फर्स्ट टायम पळयलां आसता. देवाचो नाल विडो 1000 रुपया पहिली फावट. ₹101 देवाच्या अंगावयला हार आणि पताका आणि नाग ₹101. घर ₹300. ₹300 घर ₹300 पहिली फावट. ₹500 तीसरी फावट ₹900. तर आमी न्ही आत्तां घरा पावली आनी तो आमी फायरवर्क म्हणलेलो पळय तो आमकां चुकलो. म्हणल्यार आमी त्या देवळान आशिल्लो तितलो आमकां टायम जालो सो मातसो लेट जालो. मातशें आरती म्हणल्यार फक्त ते वाटपाचें आमी सगळीं लोक उबी रावली तेन्नाच आमी पावली. सो फायरवर्क आमकां चुकलो सो नेक्स्ट टायमान पूण आमी ब्लेसींग बी घेतलें. बरें दिसलें आमकां कुकम बी दिता. एकूच दिवना खूब कितें उलय तुमी पयलांच आनी बरें लागता हे कुकम. चल आम्ही व्लॉग हांगासर एंड करता. इफ आमचे व्लॉग तुमकां आवडटा जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करा. बाय. सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग.